पळय इज अ बीग लॉस. एक आमच्या लायफान एक असो मनीस येता आनी सगळ्यांचे काळजान मनान तो टच करून एक इन्फ्लुएन्स करता, एक पॉझिटिव्ह एनर्जी हाडटा, एक अवेकनिंग म्हणटा पळय ते जागरण हाडटा. एक भितरल्यान आपणाचे जमनीक लागून, आपणाच्या गांवांक लागून, आपणाची संस्कृती कल्चर आसा पळय ते ताका मोग तो एक डेव्हलप करता, अवेकनिंग करता, आमकां याद करता आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून. आनी दीस इज वॉट फादर बॉलमॅक डीड. तो जाणटेच न्ही, भुरगे तशे युथांक ताणें येदो व्हडलो ताजी इन्फ्लुएन्स आशिल्लें टू सेव गोवा, टू सेव कल्चर, टू सेव आर लँड एंड एनवायरमेंट. आनी म्हाका दिसता हांव खूब शिकलो ताजे कडच्यान. आमचें जस्ट कोविडाचे पयलीं, लॉकडावना पयलीं मुलाखत जाली आनी थंयसान ताणें म्हाका आपयलो, सांगलें यू कम फ्रॉम अ मिलिटरी बॅकग्रावंड आनी तुवें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. आमी या युथांक एकठांय करया, गोंया सेफ करपाक जाय. थंयसान म्हाका दिसता हांव खूब शिकलो ताजे कडच्यान. सेल्फलेसली ही एक म्हणचें, एक इंग्लिशीन एक म्हणणें आहा, ही पोर्ड हीज एंटायर लायफ फॉर गोवा, फॉर द सोसायटी. आनी ताणें पळय लेगसी हांगा सोडल्या पळय, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन जो गोंयचो मोग करता, आपणाची संस्कृती मोग करता, आपणाची जमीन मोग करता. इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ वी हॅव टू कॅरी दॅट लेगसी ऑफ फादर बॉलमॅक फॉरवर्ड, जाल्यार आमी ही बॅटल फुडें व्हरपाची, आमची जमनी पासून आमचें गोंय पासून. दॅट वील बी द फिटींग ट्रिब्यूट फॉर फादर बॉलमॅक.